नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। बर्ज क्लब प्रकरणात बळी गेल्ल्या 25 फॅमिलीक सरपंच रोशन रेडकराची मालमत्ता जप्त करून दितले लुकसाण भरपाय। उच्च न्यायालयाचो आदेश, फुडली सुनावणी जातली 24 फेब्रुवारीक। काणकोण वाठारात पुलिसांनी 5,25,000चे ड्रग्स केल्या जप्त। या संदर्भात दोगांक केल्या अटक। ड्रग्स वेपार करपी लोकांचेर जातली खर कारवाय, पुलिसाची शिटकावणी। ताळगांव एका अनवळखे बायलेन घरात रिगून 6,23,000 रुपया मोलाचे भांगराच्यो वस्ती आणि रोख पैशाचेर केलो हात साफ। पुलिसांनी दुबावीत चोराक केल्या अटक, तशेंच सगळो मालूय केला जप्त। हिवरे खुर्द सत्तरी वाठारात खोपीक अचकीत पेटलो उजो। खोपीचो तशेंच सामानाचो लासून जालो गोबोर। सुमार 3 लाखांचे जाला लुकसाण। सांकवाळचे बिट्स पिलांनी कॅम्पसात मरण आयिल्ल्या 6 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात जावचो खोलायेन तपास। गोंय आपाचो राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष सिद्धेश भगताची मागणी। साळ न्हंय सापडल्या संकश्टात, उद्देगीक वसणुकेतले तशेंच सिवरेजीचे घाणयारे उदक आणि प्लास्टीक कोयराक लागून थंय जाल्ले प्रदूषित। प्रशासनान बेगोबेग लक्ष घालून प्रदूषण करप्याचेर कारवाय करची। आता खबरो विस्तारान। हडफड्या बर्ज क्लब प्रकरणात उच्च न्यायालयान खर शिटकावणी दिल्या। सरपंच रोशन रेडकराची मालमत्ता जप्त करून 25 जाणांच्या घराब्यांची भरपाई करतले। 24 फेब्रुवारीक या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली। उज्यात बळी पडपी 25 जाणांच्या घराब्याक न्याय मेळटलो काय ना हाचेर सगळ्याचेच लक्ष केंद्रीत आसा। पळयात। गोंय पुलिसांच्या ड्रग्साचे झिरो टॉलरन्स धोरणाखाला काणकोण पुलिसांनी व्हड कारवाय करून एकल्याक रंगे हात धरून सुमार 5,25,000 रुपया मोलाचे ड्रग्स जप्त केल्यात। देवबाग फुटबॉल मैदानाचेर आणि आगोंद ह्या 2 सुवातीचेर पुलिसांनी दोगांक अटक केल्यात। पळयात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोपांनी दिल्ले म्हायतीचेर आदारून काणकोण पुलिसांनी देवबाग फुटबॉल मैदान वाठारात ड्रग्साचे नियोजीत धाड घातली। हे कारवायेत बेकायदेशीर रितीन ड्रग्स व्हरतना एका मनशाक पुलिसांनी रंगे हात अटक केले। आरोपी कडल्यान जप्त केल्या ड्रग्साचे वट्ट मोल सुमार 5,25,200 रुपया आसा। दुबावीत गाडयेंतल्यान गिरायका कडेन ड्रग्स व्हरतालो असो दुबाव पुलिसांक आसलो। ड्रग्सा सयत संबंधित गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या। या प्रकरणात आनीक कितले जाण आसा हे सोदून काडपा खातीर चौकशी सुरू आसा। पीआय प्रवीण गावस हाणें फुडाकार घेतले उपरांत ही तिसरी व्हडली ड्रग्स ऑपरेशन आसून ती एसडीपीओ काणकोण आनी दक्षिण गोंयच्या एसपीच्या मार्गदर्शना खाला केल्या। हाचे वयल्यान काणकोणात ड्रग्स आड पुलिसांची मोहीम चड खर जाल्या हे स्पश्ट जाता। मजगती मंगळारा राती ह्याच प्रकरणात आगोंद वाठारांतले नामनेचे रेस्टॉरंट वेवसायिकाक पुलिसांनी अटक केल्या आणि ताचो मुखेल आरोपी कडेन संबंध आसा असो दुबाव आसा। हे दिकेने फुडली चौकशी सुरू आसा। में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी जो कि ड्रग डीलिंग का काम करता है, तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक रेड कंडक्ट की गई जिसमें एक आदमी जिसका नाम वॉल्टर फर्नांडिस है, जो कि कानकोन चापोली में रहता है, नेटिव केरला का है। उसके पास से उसके पोजीशन में हमें अराउंड 20+ ग्राम्स MDMA, 100+ ग्राम्स चरस और अराउंड 3 ग्राम्स के आसपास कोकेन उसके पास मिला। ये टोटल इसकी जो वर्थ है वो मोर देन 5 लाख के आसपास पड़ती है। दिस इज़ कमर्शियल क्वांटिटी MDMA एंड इंटरमीडिएट क्वांटिटी कोकेन। सो उसके बेसिस पर केस रजिस्टर किया जा चुका है एंड देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस एज टू फ्रॉम हुम ही यूज्ड टू गेट दोज ड्रग्स एंड टू हुम ही यूज्ड टू सेल दोज ड्रग्स। उसके ऊपर पहले कोई केस रजिस्टर? उसके पहले पे कोई केस फिलहाल नहीं। सो ये दूसरा केस है सबसे बड़ा कानकोन में। ये दूसरा कानकोन में ये कमर्शियल केस इस साल का दूसरा। इससे पहले हमने अभी पिछले महीने जनवरी के एंड में हमने एक और कमर्शियल केस रजिस्टर हुआ था जिसमें MDMA की कमर्शियल क्वांटिटी हमें मिली थी। तो सर बेचने के लिए लाते हैं ना? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर अभी केस रजिस्टर हुआ है, रेड हुई थी सक्सेसफुल। तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आगे वो क्या करते थे, कैसे करते थे। और भी अरेस्ट हो सकते हैं कोई? वी विल ट्राई
बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में कहाँ से आता था, किसको देते थे, विल इन्व्हेस्टिगेट. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. ताळगाव वाठारात घरात चोरी जाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयला. या चोरयेच्या प्रकरणात फक्त 24 वरां भितर एके तरणाटे बायलेक पोलिसांनी अटक केल्या. दुबावीत चोरांनी घरांतल्यान 6,23,000 रुपया मोलाच्यो भांगराच्यो वस्ती आनी रोख पयशांचेर हात साफ केलो. चोरयेचो सगळो माल पुलिसांनी जप्त केला. तशेंच पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यांत चोरांची सध्या धुमाकूळ चल्ल्या. 1 फेब्रुवारी दनपारां 1:45 ते 2:35 वरां मजगतीं ताळगांवच्या नागाळी वाठारांतल्या किशोर कुंकळकराच्या घराची दारां आनी जनेलां उगडून एक अनवळखी बायल भितर सरली. ह्या घरफोडीत आरोपी बायलेन रोख 50,000 रुपया आनी सुमार 6,23,280 रुपया मोलाचो 49 ग्राम भांगराच्या वस्तीचेर हात साफ केलो. ह्या प्रकरणात पणजी पुलीस स्टेशनात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 305 आनी 331(3) खाला गुन्यांव नोंद जालो. चौकशे वेळार पुलिसांनी 2 फेब्रुवारी दिसा चिमला हांगा रावपी 21 वर्सां पिरायेच्या रविना सोनूक अटक केल्या. पुलिसांनी आरोपी कडल्यान चोरी केल्लें सगळें सामान ताब्यात घेतला आनी ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलानी वाठारांत 1.5 वर्सां भितर 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें. मात ह्या मरणा बाबतींत अजून सत्य स्पश्ट जावंक ना. ह्या घडणुकाक लागून पुराय गोंयचें नांव इबाड जावपाक लागलां अशें आपाचे राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष सिद्धेश भगताचें म्हणणें. देखून संबंधितात ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची अशी मागणी सिद्धेश भगतान केल्या. म्हाका एक सगळ्यांकी व्हडलो मुद्दो लक्षांत आयला म्हणटा तो जेन्ना काल 6वे डेथ जाले बिट्स पिलानीन. फाटल्या दिसांनी एक स्विगीन काम करपी भुरग्याक धरलो, तेजे कडेन 226 ग्रॅम्स ऑफ गांजा मेळिल्ले. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. त्या मुद्द्याचेर येवया. बट आयज जेन्ना आमी पळोवपाक वता तेन्ना 6 मरणां आयलीं बिट्स पिलानीच्या स्टुडंट्साक. फाटले 5 दाखयले सुसायड, तेतूं भितरले 4 दाखयले तेजे पर्सनल रिजन कांय ना आनी 5व्याचे दाखयले तेणी गर्लफ्रेंडा खातीर सुसायड केलो आनी बाकीचे 4 दाखयले की एग्जामीच्या टेन्शनान तेणी सुसायड केलो. तेंचे पेरंट्स बोवाळ घालता की थोडे बॉडी एक्सेप्ट करपाक रेडी नाशिल्ले, थोडे सांगताले CCTV कॅमेराज ना, थोड्यांचे खुबशे इश्यूज आशिल्ले की आमी बॉडी एक्सेप्ट करना, हे नॉर्मल डेथ न्ही, हे वेगळी वेगळी गजाली. हो मुद्दो असेंब्लीनी आयलो. CMान सांगले की आमी एक मॉनिटरींग कमिटी काडटले, आमी आयडेंटिफाय करतले कित्या खातीर डेथ जाता, सगळें जाता. इतले करून कांयच फायदो जावना. पूण काल 6वो डेथ जालो आनी म्हाका दिसता ही मॉनिटरींग कमिटी बिमिटी काडून कांयच फायदो ना. तुम्ही सायकोलॉजिस्ट हाडटले, तेजे तकल्यान घालतले, ते कांयच फायदो ना. मेन रिजन ऑफ कॉज ऑफ डेथ कित्याक, सुसायड कित्याक जाला किंवा खरेंच सुसायड, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. की हे जे 6वे जाला 24 म्हयन्या भितर हे गोंयचे फक्त बिट्स पिलानीचें नांव न्ही, पुराय गोंयचें नांव पुराय देशभर पाड करता. आनी जेन्ना 1 किलोमिटरा भितर एक भुरगो स्विगीन काम करतलो, तेजे कडेन 226 ग्राम जेन्ना गांजा मेळटा, खंय तरी दिसता की खंय तरी समथींग इज फिशी. सो हेज्या खातीर एक ज्युडिशरी इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा, एक SIT बसोवपाची गरज आसा, एक बरी कमिटी काडून, मॉनिटरींग कमिटी न्ही, इन्क्वायरी कमिटी काडून तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. सो सरकारा कडेन मागता हे इश्यूज लायटली धरनाका. एज्युकेशन फिल्डान आसा, पुराय गोंयचें नांव, देशभराचें नांव, पुराय गोंय न्ही पुराय देश हेजेर दोळो धरून पळयल्लो आसा. सो मागता सरकारा कडेन हेजी इन्क्वायरी कडक जावची. गोंय सायबर गुन्यांव पुलिसांनी 67 लाखाच्या ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात केरळच्या अनुराज आर या दुबाविताक अटक केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावितान व्हॉट्सॅपा वरवीं आपूण एका नामनेच्या कंपनीत आशिल्ल्याचें सांगून करंजळेच्या एकल्याक गुंतवणूक करपाक प्रवृत्त केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्यान पर्वरी पुलिसांनी एका आरोपीक अटक केल्या. आरोपी बळीचो शेजारी आशिल्ल्यान ताणें इश्टागतीच्या निमतान ही कृती केल्या असो आरोप आसा. पर्वरी पुलीस ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात.
अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी सुकूर वाठारात रावपी बसवराज हरिजन हाका अटक केल्या. बळीच्या पिरायेचो फायदो घेवन जायते फावट लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आरोपीचेर आसा. तशेंच आरोपीन बळीचे फोटो मोबायलात दवरून ब्लॅकमेल केल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. ह्या प्रकरणात BNS 2023 आनी पॉस्को कायद्या खाला केस नोंद जाल्या आनी आरोपीक 6 दीस पुलिसांच्या ताब्यात दवरला. फुडली चौकशी सुरू आसा अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आगरवाड्याच्या मिठागर वाठारांतल्या मानशेची दारां मोडून मीठ वापाऱ्याक आडमेळी निर्माण जाल्यात. बेगोबेग दारांची दुरुस्ती करची अशी मागणी मीठ वापाऱ्यांनी केला. या फाटभुंयेर शिंपावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्या मीठ वापाऱ्या वांगडा वाठाराची तपासणी केली. तशेंच हो प्रश्न तडीक लावपाचें उतर लेगीत दिलें. आगरवाडीच्या मिठागरा लागसार आशिल्ल्या मानशेची दारां मोडून मीठ वेवसायिकांचेर बरोच परिणाम जाला अशें मीठ वेपाऱ्यांनी सांगले. बेगोबेग गेटी दुरुस्त करची अशी मागणी तांणी शिपणावळ खात्याकडेन केल्ली. हे मागणे उपरांत शिपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आनी थळाव्या मीठ वेपाऱ्यांनी संयुक्त तपासणी केली. हे खेपे 8 दिसां भितर नव्यो गेटी बसयतले अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्या. अमोल, आयज ऑफिसर आयले, आग्राचे काय समस्या आहे तुम्ही म्हणले, कितें फुडें प्रोसेस? हय, तेंच्यांनी आतां कमिटमेंट दिल्लें आसा की 8 दिसां भितर हे स्विस गेटी आसा पळय ते बेगीतल्या बेगीन आमी रिपेर करतले आनी ती जी दारां आसात ती दारां लायली वयतली. आनी परत एडिशनल तांकां आमी डिमांड केला की भितरल्यान एक दबाव दिवपाचो. कित्याक जर फाल्यां सकाळीं इन केस केन्नाय जर हे जालें म्हणजे दारां जर फेल जाली जाल्यार तो दबाव घालून आमी म्हणजे जे भाव आसात म्हणजे फार्मर आसात ते प्रोटेक्ट तरी करतले. सो ताका लागून आमी तेंचे कडेन मागला. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचो हो जो रिटर्निंग वॉल आसा जो तो रिटर्निंग वॉल मेंटेनन्स करचो. सो आमकां सरान कमिटमेंट केला की रिपेर न्ही तुमकां सायडीसून आनी एक वॉल बांदून दिता म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मानसीक भलायकी संबंधीत खबरो दिवपा संबंधी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. मानसीक भलायकी सेवा कायदो 2017 खाला मानसीक दुयेंसा संबंधीत व्यक्तीची गुप्तताय राखपा खातीर स्पश्ट सुचोवण्यो दिल्यात. आत्महत्या घडणुकाची खबर दितना प्रसार माध्यमांनी कितली जतनाय घेवची हाका संबंधीत मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. मानसिक भलायकी सेवा कायदो 2017च्या कलम 24(1) प्रमाण मानसिक भलायकी संस्थेत उपचार घेवपी खंयच्याय व्यक्तीचो फोटो वा वैयक्तीक माहिती संबंधित व्यक्तीच्या संमती बगर उजवाडावची न्हय असो नेम आपणायला. तशेंच संवसारीक भलायकी संघटनेच्या आत्महत्या आडोवपाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आत्महत्या करपाच्यो केशी कळयतना प्रसार माध्यमांनी खबरो मुखार उजवाडावंक फावना, खळबळ करपी भास वापरूंक फावना आनी आत्महत्या करपी पद्दत, सुवात, फोटो वा व्हिडिओ उजवाडोवचे न्हय असो आदेश जारी केला. मानसीक भलायकी सेवा कायद्याच्या कलम 30(अ) प्रमाण ह्या कायद्या विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपा खातीर मुद्रीत माध्यमांक वेळोवेळ व्यापक प्रसिद्धी दिवपाचें आवाहन केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अंदूच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पा वयल्यान काँग्रेसीन सरकाराक बरेच उजरावन काडले. गोंयाक उद्देग वेवसाय वाडपा खातीर अर्थसंकल्पांतल्यान कसलोच फायदो ना. ते भायर तेका तेको लेगीत नाशिल्ल्याचे पाटकारान मुखार हाडले. उत्पल पर्रीकराक मेळून नगरपालिका वेंचणुके विशीं चर्चा केल्ल्याची माहिती पाटकारान दिली. अंदूच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पा वयल्यान काँग्रेसीन सरकाराक बरेच उजरावन काडले. 5,570 कोटी अनुदान न्हय तर हो गोंयचो घटनात्मक हक्क आसा अशें अमित पाटकारान म्हटले. दर वर्सा अर्थसंकल्प जाता आनी हो अर्थसंकल्प गोंयच्या उद्योगपतींक आवडटात आनी विरोधी सदांच विरोध करतात. गोंयांत उद्देग वेवसाय वाडपा खातीर अर्थसंकल्पांतल्यान कसलोच फायदो ना, शून्य आसा. ते भायर तेको लेगीत नाशिल्ल्याचे पाटकारान मुखार हाडले. एवरी इयर बजेट जाता आनी ते बजेट जे गोंयचे इंडस्ट्रियलिस्ट आसता तांकां आवडटा, पूण जे ओपोजिशन जे असतात ते सदांच तेजेर आरोप करतात. सो एक्झॅक्टली जाता कितें हातून आरोप करपाचो प्रश्न आय थिंक म्हाका दिसता हांवें फॅक्ट्स तुमच्या मुखार दवरले. 11 जानेवारी 2024 गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्री दिलो वेरीन ही आस्क फॉर 4,000 crores. ते 4,000 crores खंय खंय ताका जाय हाजेर ताणें बायफर्केशन दिलें. हे हांवें तुमच्या मुखार हाडला की ताणें जो डिमांड केल्लो पळय कांयच जावना सक्सेसफूल. आतां हांवें पळयलां थोडे सम forums have taken press after the budget. Some people were sitting in some conference and said this is good budget. To answer where the state government asked for industrial corridor.
चोपडे आगरवाडो शिमेचेर एक व्हड अतिक्रमण प्रकरण उजवाडाक आयला. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण दिल्लीतल्या कांय नागरिकांनी शिंपावळ खात्याच्या निचऱ्याचेर बांदावळ बांदून अतिक्रमण केला. हाका लागून थळाव्या लोकांक मीठ आगर मेरेन पावपाची योग्य मार्ग नाशिल्ल्याची माहिती थळाव्यांनी दिल्या. इल्लादी राशोल वाठारांतल्या बांदाक भेगो पडिल्ल्यान शेतांनी उदक भरता, देखून शेतकारांचेर संकश्ट आयला. ह्या फाटभुंयेर थळावो आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी मंगळारा बांदाची पळोवणी केली. आपणे ते सुवातेर वचून दुरुस्ती काम करून घेतलें अशें आमदार एलेक्स सांगता. मजगतीं जे शेत रोयतात ताचे बांद पयलीं बांदून दियात, बाकीचे बांद बांदिना जाल्यार चलता अशें आमदार रेजिनाल्ड उलयलो. गोंयांत फुफ्फुसाचे कॅन्सराचे उपचार करपा खातीर AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करतले. हाका लागून दुयेंसाचेर बेगोबेग उपचार सुरू करपा खातीर शक्य जातलें. AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी गोंय देशांतलें पयलें राज्य जातलें अशें माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. पळयात. गोंयांत कॅन्सर सारकिल्या रोगाचेर पुरायपणान आळाबंद हाडपा खातीर भलायकी खात्याचे झुजा पांवड्यार वावर चालू आसा. क्युअर AI तंत्रज्ञानांतल्यान आतां मेरेन राज्यांत 1 लाखा परस चड छातीच्या एक्सरेचें विश्लेशण जालां अशें राणे हाणें सांगलें. तातूंतले सुमार 1600 जाणांक दुबाव आसा आनी 20 जाणांक फुफ्फुसांचो कॅन्सर जाला. ताचे खातीर उपचारूय सुरू जाल्यात. सद्या ही सुविधा 17 भलायकी केंद्रांनी, हॉस्पिटलांनी आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांनी उपलब्ध आसात. राज्यात सगळे कडेन अशी सुविधा बेगोबेग सुरू करपाची आमी येवजण आंखल्या. डिसेंबर 2024 मेरेन 2 लाख दुयेंतींचे उपचार जातले. राज्यांतल्या हेर भलायकी केंद्रांनी सगळ्या छातीच्या एक्सरेचे AI स्कॅनिंग करप सक्तीचे करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें मंगळारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. कॅन्सर रजिस्ट्री हांव पयलीं मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आमी कॅन्सर रजिस्ट्री गोंयांत आमी केल्ले आनी ब्लड टेस्टिंगान जे कितें आयलें कॅन्सर मार्कर नोटिफाय करपाचो आमी प्रयत्न तेन्ना केलो. हे इन्फॉर्मेशन हे सरकारा कडेन येवपाची गरज आसा. प्रायवेट हॉस्पिटल आसूं काय आनी खंयचें हॉस्पिटल आसूं, दीस हॅज टू कम टू अस सो दॅट वी हॅव द कॅन्सर रजिस्ट्री टोटली अपडेटेड एंड डिफरंट. What Dr. Madkekar is saying, he is mentioning that in this program, there may be much more cases. That's why you need to scale up the operation. This was just the beginning. And I'm confident this association with AstraZeneca and with QRAI, and with the knowledge that they have got, and I'm talking about AI, utilization of AI, and also with their partnership, we will be able to scale it up across the state of Goa. The reason why I keep saying across the state of Goa, because we are a very small state, and we have got identified health centers, CHCs. काल तुम्ही पळयल्या आमी चॅलेंज आमी घेतलेलें आसा, आमी आमचेरूच घेतलेलें आसा की नव्या हॉस्पिटलांत जेन्ना आमी ओपन करता त्या हॉस्पिटलांत नवे नवे गोश्टी हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. पण त्याच बरोबर वेन यू स्केल इट अप यू विल ऑटोमॅटिकली यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सी दॅट प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर, दॅट फोकस गोज ऑन दॅट अँड अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज विच आर देअर विथ द पेशंट. वी आर एबल टू टेक इट आयडेंटिफाय, टेक इट फॉरवर्ड. आमी कोणाचेरच टिका करिनात. आमी जे कितें करतात ते लोकां खातीर करतात. बाकीचे जे कितें उलयतात ते आमी तांचेर आडनदर करतात. लोकांक समज ते जायच आशिल्ले जाल्यार तांकां दवरपाचे सत्तेत, मात लोकांनीच तांकां सत्ते वयले देंवयले. आमी खंयच्याच विरोधकां बद्दल उलोवचे ना अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें. आयकात. कितें आपल्याक मदत जाय मातशें प्लीज सांगा पळोवन कितें करपाक जाय तें. आनी एक सांगता, आमी दुसऱ्यांचेर टिका कांयच करचो ना. आमी जें कितें बरें करता तें लोकांच्या प्रजेच्या दारार पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले. पूण बाकी जे कितें उलयता आमी दुर्लक्ष करता. जेव्हा लोकांक जर यश इतलें आशिल्लें तर लोक तांकां दवरपाचे सत्तेर. त्या लोकांनी सत्तेवरचे भायर काडले. आमी कित्याक उलोवपाचें? आमी ऑपोजिशनाचेर उलोवपाक ना. ना म्हाज्या तोंडा कडल्यान जरी तूं केन्ना शब्द येवचो ना. बाबा सगळें कोणाचें कितें आसूं गोंया राज्यांत आमी इनोवेटीव स्टेप्स आमी घेता आनी योग्य स्टेप्स आमी करतले. हांव परत सांगलें चॅलेंजींग आहा सगळ्या गोष्टी आमी जे आमचो प्रयत्न चालू आहा की लोकांक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट गावचें, बऱ्यापैकी योग्य तरेन गोष्टी फुडें जावंक जाय. आनी आमी इनोवेशन्सचो वापर करता की लोकांक ताचो फायदो जावचो. पूण दुसऱ्यांचें तुवें म्हाका कितलेंय सांगलें बाबा ह्या पक्षान हें सांगलें त्या पक्षान, हांव त्या पक्षाचेर कांयच उलोवना. मजगतीं राणे हाणें सांगलें की टर्शरी कॅन्सर हॉस्पिटल पुराय जावपाक लागला आनी 2027 वर्साच्या निमणे कडेन तें सुरू जातलें. हॉस्पिटल टाटा मेमोरियला वांगडा काम करतले. तातूंत अत्याधुनीक इस्रायल तंत्रज्ञान यंत्रणेचो वापर करतले. पूर्णपणे कंप्लीट PMO तेजेर लक्ष दवरूना
आणि पूर्ण 27 पयलीं टाटा मेमोरियल बरोबर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. आयज सकाळीच हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा की एक मिटींग दवरुया, कारण आमकां ते एक वेगळे तरेन एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय. आणि त्याच हॉस्पिटलान इस्रायलांतल्यान टॅक्नॉलॉजी नवी आयिल्ली आसा. देशाच्या सरकाराचे एक HLL म्हणून कंपनी आहा, तेंचे कडेन आनी एक PMOचे संपर्कान रावन ते सगळे मॉनिटर करता की देशान खंय खंय कितें चल्लां. आणि ते मॉनिटर कित्याक करता, कारण तांकां जाय की प्रत्येक राज्य आणि जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे प्रत्येक राज्यान जे आसा ह्यो सरकार योग्य तरेन काम इन लायन विथ द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर शूड गो फॉरवर्ड. So basically, the cancer hospital which we have decided, you must have seen the letter that we had got from the Honorable Prime Minister Modi ji when we started the OPDs. आमकां हे फुडें व्हरपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुरगांव म्हालांतल्या नव्याच उक्तावण जाल्ल्या नुस्त्या मार्केटाचेर नगरपालिकेचे सारके लक्ष नाशिल्ल्यान मार्केटाची वायट परिस्थिती जाल्या. भाजी विकप्याक खाशेली सुवात दिवन लेगीत ते आपले माल घेवन सोपणाचेर बसतात. विक्रेत्याचेर खर कारवाय करची असो आरोप काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष नजीर खानान केला. नगरपालिकेक तांकां थंयच्यान उठोवपाक जायना जाल्यार ती सुत्रां आपल्या हातान दिवची अशी तांणी ह्या वेळार सांगलें. असल्या गंभीर स्थितीत नगरपालिका कितें पावल उबारतली काय हाचेर आता सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. मॉडर्न मार्केट, म्युन्सिपालिटी फिश मॉडर्न मार्केट म्हणून नांव दिलं आमचे MLA. म्हणजे ॲक्च्युली ते म्युन्सिपालिटीक वयता. चेअरपर्सन इज अ होल एंड सोल फॉर दॅट. बट तरी पर्यंत क्रेडीट आमचे MLAन घेतले आणि वास्कून कितें जाता म्हणून आमी हॅप्पी असले एज अ मॉडर्न मार्केट, फिश मॉडर्न मार्केट. बट आयज 1 म्हयनो जालो ऑलमोस्ट ते मॉडर्न मार्केट आसा जाल्यार हांव पळोवपाक गेलो. मॉडर्न मार्केट खरें मॉडर्न मार्केट वीथ ऑल द फॅसिलिटीज आसा काय ना. सो हांवें थिंगा केन्ना गेलो पळय, पयलींच हांवें स्टार्ट केलो ऑन द रोड. सो हांवें सांगलें ते होलसेलर फीश मार्केट आसा पळय, वेंडर्स ते रस्त्याचेर रावन पयलीं फीश विकता, उदक थिंगा सोडटा, घाण वास येता. कितें म्हणटा आमी लॉ इम्प्लिमेंट करना ते पर्यंत वास्को सुदरचो ना. तूं कितलें बी मॉडर्न मार्केट म्हूण, कितले बी आमचे पोर्ट सिटी म्हूण वास्को केन्नाच डेव्हलपमेंट जायना ते पर्यंत आमकां एक बरो लिडर मेळना. लिडर कसो आसा ही हॅव टू फायट ना कंपल्सरी भितर वसा. तुमी थोडे जाणांक भायर दवरता, थोडे जाणांक भितर दवरता म्हणल्यार तुमकां कितें तरी येता, खर्च कितें तरी येता न्हू. नाजाल्यार तुमचे कडेन जायना न्हू. 2-3 म्हयने आमकां दिया. And I will implement the law and I will see that everybody sit inside and Vasco be a free. उत्पाद फ्री जातले, सगळे फ्री जातले. बरें बरें आमी काम करपाक शकता, ब्युटिफिकेशन करपाक शकता. कित्याक आयज हांवें फक्त मॉडर्न मार्केटाक घेतला. एवरी आमचे 2-3 डेज हांव कॉन्फरन्स घेतलो वास्कोक इम्प्रुवमेंट करपाक आनी वास्कोक कितें जाय तें सांगपाक, पब्लिकाक अवेरनेस करपाक आनी पब्लिकाचो म्हाका सपोर्ट जाय. सो हे सगळे स्ट्रीमलायनाक घालपाक. CP is a good for nothing. Sorry to say, he is a high post level man. Sorry to say, तेजे कडेन कांयच काम जायना and he is not worth for that. ना, we have been taking the issue. And अशें न्हू, हांवें खूब इश्यू घेतला आनी हांवें इश्यू इम्प्लिमेंट करून दाखयला. हांवें अशें ना की फक्त इलेक्शनाक लागून भायर सरला हुंदीरा सारको ना. आय हॅव कम फॉर द रायट थिंग. केन्ना बी हांवें केला पळय फॉर रायट पर्पज आय हॅव कम आउट. नजीर तू 25 वॉर्डान कावन्सिलर फ्लोट करता म्हणून ऐकलं. म्हणजे अंडर वॉट मॅनर इट विल बी? ना हांवें पळय ते कोण सांगला पळय दॅट इज रॉंग. फर्स्ट आय हॅव स्टार्टेड विथ द अवेरनेस, पब्लीक अवेरनेस करपाक बाबा हे म्युन्सिपालिटीन कितें चल्लां तें. मार्केट बांदलें, सगळ्यांक थंय ऑपोजीट बरकातलें, सगळ्यांक थंय शिफ्ट करतले म्हणून सांगलें. दॅट इज बिकम ए डंपी यार्ड नाव. आनी सगळे भायल्यान बसून आहा, वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, कोण लसूण विकता, कोण स्पायसीस विकता. यू पुल देम इनसाइड. सेकंडली यू आस्क्ड अबाउट MLA ते करपाचें न्हू. वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ MLA? द MLA should know himself. MLA is not only a short form, MLA. MLA is a member of Legislative Assembly. He has to sit down and make legislation over there for the good of the Vasco city.
गोंय राज्य भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान स्पश्टीकरण दीत केंद्रीय फुडाऱ्यांक कसलेंच बरयल्लें भाशण दिना. भाशणां दितना केन्ना केन्ना चुको जावंक शकतात आनी ती फक्त स्लीप ऑफ टंग आसा अशें तांणी जाप दिली. मजगतीं हेच फुडारी काँग्रेसीत आसतना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी ताचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्लो. आतां ते भाजपात आशिल्ल्यान अचकीत निवळ जातात काय असो प्रश्न GPCCचे अध्यक्ष अमित पाटकरान केलो. अंदूचो केंद्रीय अर्थसंकल्प हो उदरगतीक दिका दिवपी आसून अर्थवेवस्थेक चालना दिवपी आसा. नाल्ल काजू उत्पादना खातीरची तरतूद तशेंच ब्लू इकॉनॉमीचेर भर दिवपाचो गोंयाक लाव जातलो. अर्थसंकल्पाक पक्षा वतीन येवकार आसा अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगलें. तशेंच हालींच केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या भाशणा संबंदीत चालू आशिल्ल्या वादाचेर गोंय राज्य भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हाणें आपली भुमिका स्पश्ट केली. गोंयच्या भेटी वेळार केंद्र सरकाराच्या खंयच्याच फुडाऱ्याक बरयल्लें भाशण दिना अशें ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच केन्ना केन्ना उलयतना उतरांत चुकूं येता. स्लीप ऑफ टंग जावंक शकता. हो मनशाच्या स्वभावाचो एक भाग. अशा घडणुकांचो चुकीचो अर्थ लावचो न्हय अशेंय ताणें आवाहन केलें. आमचो सील बेल्ट खूब व्हडलो आसा, कोस्टल बेल्ट. त्या हातूंत भितर सुद्दां तसो म्हळ्यार भारताक तसो खूब व्हडलो लागिल्लो आसा. पण ताका अनेक राज्यांक ताचो फायदो जाता गोंयांत भितर जातलो. आनी त्या खातीर टुरिझम सॅक्टराचे आनी म्हणजे नुस्तें सुद्दां एक प्रकारचें मार्केटिंगान भितर सुद्दां एक ताजो फूड आयटमान भितर आमी ताजो यूज करतात. आनी त्या खातीर हें सगळें करतना रोजगाराच्यो नवी संद्यो एक वटेच्यान टुरिझमाच्या हातून हें करतना त्या वटेच्यान ब्लू रेव्होल्युशनान भितर सरोवरां निर्माण करप, त्या खातीर तांचे खातीर नवे सेंटर्स स्टार्ट करप, ताच्या खातीर मुखार वचपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक लागून ह्या अर्थसंकल्पान भितर मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्फत एक दिल्ली आसा ती आमकां गोंया खातीर तातूंत भितर आमची तर आमी काय कोणाक तांकां मार्गदर्शन करपाक आमी स्पीच करून दिना ना. संमेलन कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना स्पीचीस कोण बरोवन दिता काय म्हणून तांचे आसता टीम आसता. पण त्या दिसा तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान जे आरोप केले काँग्रेसीचेर आनी मायनिंग स्कॅमाचे ते मनीस तुमीच आरोप केल्ले, तुमच्याच पक्षान आरोप केले, सगळे स्टेजीर बसलेले आशिल्ले. तांकां बावड्यांक लज आशिल्ली. एक गजाल आयच्या बजेटाचेर उलयतना तूं खंयच्यान खंय गेलो पण तरी पण एक काही गजाली पळय आसतात आमी बी आमी चुकतात ते उलयतना केन्ना केन्ना स्लीप ऑफ हें जाता. भाजपा गोंयचो अध्यक्ष दामू नायक म्हणटा मंत्रिमंडळांतलो कोणूच भ्रष्टाचार ना. पूण हेच फुडारी काँग्रेसीत आसतना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो. आतां ते भाजपात आशिल्ल्यान अचकीत निवळ जातात काय असो प्रस्न GPCCचे अध्यक्ष अमित पाटकरान केलो. राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे आणि तो कसो गोंयकारांक फटोवन गेलो हे सगळे गोंयकारांनी पळयलें. आणि तांचो स्टेट अध्यक्ष कितें सांगता की आमच्या कॅबिनेटान म्हणटा तो कोणूच करप ना. अरे जेन्ना ते काँग्रेसीन आशिल्ले तेन्ना तुमीच धाविल्ले मरे वयर प्रेसिडेंटा कडेन सेंग दॅट दे आर द मोस्ट करप्ट, हांगा भितर उडोवपाक जाय, CBI जावपाक जाय आनी कितें जावपाक जाय. आनी BJPन आयले तशें दुदान न्हाणयलें जालें, स्वच्छ जालें, नॉन करप्ट जालें, काय समजना म्हाका. सो ही तांची परंपरा लोकांक फटोवप आय थिंक गोवन्स हॅव रियलायज. आणि आता इलेक्शन लागीं येता तशें तुका आनी खूब फाटल्या फावट टीम सांगिल्ले बरें ह्या फावटी कदाचित तो 6 सिलिंडर दिता म्हणून सुद्दां सांगत दिसता म्हाका. तांचो कांय नेम ना. ते कितें तूं तांकां पयशे दिले ते कितेंय विकपी असली आज परिस्थिती जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां.
गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक. गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो